सरकाराची डेपोझिट रिफंड येवजण हो आनी एक घोटाळो आशिल्ल्याचो आरोप आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान केलो. पळयात पुराय बातमी. डेपोझिट रिफंड येवजण ही बाटल्या खातीर आसा. एकाद्यान दुकानांतल्यान तुमी उदकाची, तेलाची वा दुधाची बाटली घेतली जाल्यार ती विकत घेतना तुमकां ताचेर वेगळो डेपोझिटूय फारीक करचें पडटलें. तशेंच त्या बाटलीचेर खंय तुमकां वेगळो जीएसटी फारीक करचो पडटलो अशें अमित पालेकर सांगता. उपरांत ही बॉटल घेवपी कंपनी ती परत दिवन तुमकां तें डेपोझिट परत मेळटलें. सरकार हे खातीर एक कंपनी गोंयांत हाडटा आनी ही कंपनी 400 सुवातीचेर कलेक्शन सेंटर उबारतली. ते सुवातीचेर वचोन तुमची ती बाटली दिवन तुमचें डेपोझिट परत घेवं येता. पूण ते बाटलीच्या डेपोझिटा वेळार तो जो जीएसटी फारीक करतले तो तुमकां परत मेळटलो हाची गॅरंटी ना अशेंय तांचें म्हणणें. One of the biggest scams of Goa government, ते बी गार्बेजांतल्यान, which is going to affect every Goan, प्रत्येक गोंयकाराक जे अफेक्ट करतले ते सरकारान कशे मागीलदारान भितर हाडला ते जर 12 ऑगस्टाचे गॅझेट पळयत जाल्यार दिसून येतले. 12 ऑगस्टाक एक नवो कायदो अस्तित्वात हाडटा अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ. इट इज कॉल्ड डेपॉझिट रिफंड स्कीम. आता सरकार या बाटलेचेर एक डेपॉझिट लायतलो. 5 ते 10 रुपये आसतले अशें आमकां माहिती पडला, विच इज इक्वलंट टू ही जी उदकाची बाटली धरली. आता तुमी उदक काय सगळ्यात घरच्यान 2-2 लिटर घेवन येना, एक तरी बाटली घेवचीच पडटा. ही बाटली सरसकट 20 रुपयांक पडटा 1 लिटर. या प्रत्येक बाटलेचे डेपॉझिट सरकार लायतलो 5 रुपयाचे. म्हणजे नियरली एक आज आम्ही धरले 20 रुपया जाल्यार एक कितले पर्सेंट जाले 5% 20% नियरली 20-25% हाजेर डेपॉझिट लायतलो. वो एल्युमिनियमचो कॅन हाजेर 5 ते 10 रुपया डेपॉझिट लायतलो सरकार. कारण कितें अंडर दीस डेपॉझिट रिफंड स्कीम जाका तांणी ग्लॉसी एक पिक्चर तयार करून दाखयला की हातल्यान पोल्युशन जाता. आता हे डेपॉझिट तुमकां परत कशें मेळटले? हे डेपॉझिट जर तुमकां परत मेळपाक जाय जाल्यार खंयची कंपनी मागीर येवया आमी जाल्यार एक पर्टिक्युलर कंपनीक आज ते अपॉइंट करपाचे आसा. ते एक 300-400 कलेक्शन पॉइंट्स दवरतले. थंय व्हरून तुवें ही बाटली परत दिवंक जाय. ही बाटली परत दिल्या उपरांत तुजे 5 ते 10 रुपये तुका परत येतले. पण या बाटलेचेर हांव जीएसटी भरता, या कॅनाचेर हांव जीएसटी भरता, या उदकाच्या बाटलेचेर हांव जीएसटी भरता. तो जीएसटी जेन्ना तुवें हाजेर 5,000 रुपया एड जातले ते 5,000 रुपया ते जीएसटी ताजेरूय जीएसटी आसतलो, तो म्हाका रिफंड मेळपाचो ना. मागीर ही जी बाटली आसा ती जर हांव करूंक शकलो ना जाल्यार सरकार 5 ते 10 रुपया will be richer up to 20%, 10% it may be. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.